यजमान पंगडाक नावेली विलेजर्स युनियनाक 4-1 हारावन गिरदोली क्लब नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफीचे फायनलीत पावलो। गिरदोली क्लब 15 नोव्हेंबराक नावेलच्या रोजरी खेळामळार काणकोण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आड खेळटलो। 5व्या आनी 19व्या मिनटार आल्ड्रेज विटोरिनो आनी मारियो हाणें गोल करून अर्द वेळार गिरदोली क्लबान 3-0 अशी आघाडी मेळयली। दुसऱ्या अर्धात क्लिंटन नियासोन सेमीफायनलीत 49व्या मिनटार गोल करून नावेलचे खाते उगडले। पूण 55व्या मिनटार गिरदोलीन रिजबना वरवीं चवथो गोल केलो। उपांत्य फेरये खातीर गिरदोली क्लबाच्या एलन फॉर्जाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी संगीता ओली।